अशेल वाठारांत घरांचेर झाडां पडिल्ल्यान घर धन्यांक शिवोलची आमदार डिलॉयला लोबोन आर्थीक आदार दिलो। 7 जून दिसा राम तारी वाडो हांगासरल्या 3 घरांचेर 3 झाडां पडिल्लीं। हातूंत 3 घरांचें लुकसाण जाल्लें। अशेल पंचायत मंडळान फुडाकार घेवन उजो पालोवपी दळ आनी थळाव्यांच्या आदारान झाडां कुशीक काडपाक मजत केल्ली। उपरांत आतां आमदारान मजत केली। घर धन्यांक सरकारा कडल्यान आर्थीक मजत मेळोवन दिवपाचो यत्न करतली अशें आस्वासन डिलॉयला लोबोन दिलां। थळाव्या पंचायतीन केल्ल्या कार्याची आमदारान तोखणाय केली। सरपंच वंदना नार्वेकर आनी आमदाराचे उपकार आटायले। पडून हे आमचे 3 भावांचे गोरां बाब बबय चोडणकर, बाब रवींद्र गटवल आनी बाब जयंत चोडणकर तिगांयची घरांचेर बाब बबयाच्या घराचेर चोड पडले, तेंचे तोहें पडले आनी दीस कॅज्युअलिटी कॅन हॅपन एनीवेर एनी टायम। आनी आमी काल तेंचें इन्स्पेक्शन केलें आनी आयज आमच्या सॅलरींतल्यान सॅलरी मेवता तितल्यान तांकां आमी फायनान्शियल हेल्प दिल्लो आहा बाय सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर्स प्रवीण मंगेश आनी आख्खे वॉर्ड मेंबर्सान मेळून पंचायती मार्फत तांकां तो आख्खो आंबो कातरून दिल्लो आहा। तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां आमी अंडर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडूय तांकां सांगलां डॉक्युमेंट्स दी आनी आमी अप्लाय करतली आनी अंडर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडूय कितें एसिस्टंट्स आमकां चीफ मिनिस्टर दिता तेय हाडून चॅकान दितली म्हूण सांगलां। तेन्ना म्हाज्या घरांत आंबो पडलो आंबो पडून माड पडलो आनी पणस पडलो। तेन्ना म्हाका खुबशी लुकसाण जाली, वयले सगळे डॅमेज जाल्ले। तेन्ना आमकां मॅडमी आमकां खुबशी मदत केली, तेंचे आमी देव बरें करूं म्हणटा। अजून जावना, अजून त्या कार्पेंटर मेळूंक ना आमकां परमनेंट आमी काम स्टार्ट करतले। कापेत घातले 2 दीस आमी शेजाऱ्याच्या घरांत रावले आमी, आतां वयर कापेत घालून आमी ते रावता सद्या।